ॲडव्होकेट लाविनिया जॉन नाझारेथ आणि एल्विस गोम्स हांच्यांनी स्मार्ट सिटी कामा संदर्भात भलायकी अधिकाऱ्याक सीसीपी आयुक्ताक तशेंच उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें. हेल्पलायन चालू करची आनी कामाच्या क्वालिटीची पळोवणी करची म्हूण मागणी केल्या अशें एल्विस गोम्स हांणी सांगलां. RD एक्सक्लुसिव्ह खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आम्ही म्हणजे लाविनिया ॲडव्होकेट लाविनिया डिकॉस्टा, सर एल्विस गोम्स आणि हांव जॉन नाझारेथ, आम्ही तिगांयनी एकठांय जावन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिस, हेल्थ सेंटर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर पेंजीम, डेप्युटी कलेक्टर पेंजीम, सीसीपी पेंजीम आणि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्स हे 4-5 ऑथॉरिटीक आम्ही ऑन स्मार्ट सिटी मेमोरंडम दिल्या. सो हे मेमोरंडम दिवन आम्ही कितें तेंचे कडेन आमी मागणी केल्या ती तुमकां सर एल्विस गोम्स सांगतलो. तुमकां खबर आसा जे स्मार्ट सिटीचे कामां चल्ल्या ही पळय ताणें दिल्ले ते लिस्ट, तातूंत 49 वर्क्स आसा, हितून 49 वर्क्स आनी कशे पद्दतीन ती कामां चल्ल्या. आतां हो आज जो मूव केला आमी दिवपाचो उद्देश म्हणल्यार प्रत्येक जाणाक आपापल्या कायद्याच्या अंडर एक तांकां एक ऑथॉरिटी दिल्ली आसा आनी ते आमी तांकां कळोवन दिलां. कित्याक आज हे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते प्रॅक्टिकली ब्लायंड जालां, काय डेफ म्हणजे तांकां दिसना, आयकूंकूय येना अशांतलो प्रकार हो. हेल्थ सेंटराक कित्याक दिला आमी? पब्लीक हेल्थ एक्ट पळय आहा गोंयचो आनी रुल्स जे आसा ते पब्लीक हेल्थ एक्ट 1985 आनी रुल्स 1987 हातून कायद्यान प्रिस्क्रायब केल्ले आसा हाव दे आर सपोज टू स्टॉप दी वॉटर पोल्युशन, हाव दे आर सपोज टू स्टॉप द कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर आनी लोकांचे हेल्थ कशें सांबाळपाचें. सी अल्टिमेटली कितें आहा, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पळय आहा, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रायट टू लायफ. हे फुडें व्हरपा खातीर लोकांचो जीव सारको बरे भशेन सांबाळपा खातीर हे कायदे केल्ले आहा. सो एक जाल्यार पब्लीक हेल्थ एक्ट. दुसरें आमी कितें केलां, आमी डेप्युटी कलेक्टर पळय आहा, ही इज ऑल्सो सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट ह्या तालुक्याचो, ताका अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC स्पेसिफीक पावर दिल्ले आहा कायद्यान. आतां कायद्याच्या बाबतीन उलयता आमी, ताका पावर दिल्ले आहा, ते पावर ताणें यूज करपाक जाय. नुइजन्स जेन्ना जाता, सुप्रीम कोर्टान सुद्दां म्हणलां डेप्युटी कलेक्टर हेज फूल पावर्स, कोणाकय ताच्यान समन करपाक जाता आनी ते नुइजन्स बंद करपाक जाता. नुइजन्स म्हणल्यार कितें, जे कितें घडटा आनी पब्लीक इनकन्विनियन्स जाता, पब्लिकेक एक लायफ सेफ्टी आनी कितें आसा तितून जर त्रास जाता जाल्यार ताणें ते नुइजन्स बंद करपाक जाय. ओग्गी आसा अशें दिसपाक लागलां. Second, we have gone to the deputy collector under section 133 of CRPC. Nuisance can be abated by him. We have brought it to his notice. We have also told the collector to start a helpline. फुडें जर कितें जालें जाल्यार लोक खंय धांवतले, कोणा कडेन वयतले. आनी then we have come to CCP, told him to act under the CCP Act 2002, and we have come before Vigilance Director, told her to act under the CCS conduct rules, and also see that the technical examination cell goes आणि क्वालिटी चेक्स ताणी करपाक जाय ते कर म्हणून सांगला. इतलेंच सर. आता तेंचें तें काम चलता, स्पेशली आमी आतां काल हिंगा सायटीचेर आहले, एक सायटीचेर काम चलता जाल्यार कोण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी सुपरवायज करपाक आसूंक जाय न्हू. सो ते सुद्दां आमी तुमकां आतां आमी हेजी कॉपी दितले. वी हॅव क्लियरली रिटन दॅट देर इज नो सुपरविजन एट सायट, देर आर नो बोर्ड्स एट सायट, देर इज नो इंडिकेशन ऑफ ट्रॅफिक फ्लो, देर इज नो इंडिकेशन ऑफ हाव पेडेस्ट्रियन्स हॅव टू मूव, काय ना म्हणून. वी हॅव ब्रॉट इट टू द नोटीस. हे सगळें कित्याक करचें पडटा? दिस इज टू गो इन रेकॉर्ड. आमी कितले उलयले, तुमी मिडिया डेली बोवाळ मारता, प्रिंट मिडिया बोवाळ मारता, तुमची इलेक्ट्रॉनिक मिडिया बोवाळ मारता, पण तांकां तें दिसयना आनी आयकूंकूय येना. बट दीस वील गो इन रेकॉर्ड.